नमस्कार. हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जेवचे जागृत जगत ह्या उपाख्यानाक तुमक सर्वांक स्वागत. विदेशाचे एक उद्योगाचे आमिष या एक आशा आमक सर्वांक आशा पुरो जाल्यार त्या विदेशाक एक उद्योगाकांक्षी जावन वतना आमी कितले जागरूक जावका आणि कसं अवघड जेवचे साध्य तसं म्हणून आम्ही आजी आमगेले आईची उपाख्याना पळय. आजी आमगेले जागृत जगताचे 33rd एपिसोड येवन पावल्यांची आणि आमगेल संगात आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ऍक्टिव्हिस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मामा तुमकां आमगेले कार्यावळीक स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर मामा आता एक उद्योगाकांक्षी जावन आमी सर्व आसताची त्या वेतान ते एक सांबोळ लायक मेळटा आणि या दुड्डू या पैसे चेड मेळटा म्हणून सांगली कुडले एक आमिष एक जनाले मनांत आसचे एक सामान्य विषय ते म्हळ्यार सकडाले एक जीवन सुधार जावका म्हणचेच एक आश सकडाले जाल्यार विदेशा वचून उद्योगांत आसून त्या सान रितीचे उद्योगांत आसून मस्त जनाक समजलेले विषय तुम्ही बिगला आजी पुढे सांगिल आसा तसले एक केस आजी तुम्ही सांगता आमकां. एक प्रति एक केस आमी हँडल करतना विंगड नमुनो आणि एका एक कनेक्शन नातल्या मणकेची जाल्यार प्रति एक आमी एकरा शिकिल आसा. आता कृष्ण पुजारी केसांतू आमी एक नमुने पळयले, जसिंता केसांतू अनेक नमुने पळयले. आता ह्या केसांतू जमीला म्हणून एक मुस्लिम चेली आणि ती कितली कष्ट पावली म्हणून सांगल्यार तिकेले एक नमुन्याची लायफची खंय आसा म्हणून गोत्तू ना ती तसं एक स्टेज वचून तेंपे वयले ते म्हाका बारीक एपील जाल्लें केस आणि हांतू आमगे कसन एक पार्ट म्हणून दिसता म्हळ्यार म्हाका आमगेले गांवांतू पॅज काम घेवन आसत जाल्यार हें फॉरेनांतू स्पेशली गल्फ कंट्रीसांतू वचून घेवन तांगेले सेव करचे आणि त्या नमुन्याचे कश्ट पावचे कसं लायक म्हणून सांगून हे एक जनजागृती खातीर हे एक एपिसोड म्हणून लेखता हांव. तिगेलें नांव जमीला म्हणून सांगून मूलत ती आनी तिगेले बाब म्हणून कॅलिकट जिल्ल्यांत म्हळ्यार केरळाचे तांचें नांव आरंपारा म्हणून सांगून हळ्ळी ती ते हळ्ळी दाखोवन घेवन आयले. तांकां एक 4 जण चेडूं त्यांनी काम सुदिता मडकेरी येवन पावले. मडकेरींतू एक सान चारंबाणा म्हणून एक सान गांव आसा ते दोन एक 16 किलोमीटर दूर. थंय ताका मालिकेच म्हळ्यार ते सगळे तोट पळोवच्याक एस्टेट हय एस्टेटांतू मॅनेजर जावन सुपरवायझर जावन सगळें सान काम ताका बायलेक 2 जाणांक काम 2 जाणां काम ಒಟ್ಟು केल्यार तांकां एक 5,000 रुपये मेळटा. तसलें 4 जण चेडवां पळोवका ती केक कसं म्हळ्यार मेगेल चेडवां इंग्लीश एज्युकेशन दिवका म्हूण सांगून तीन मस्त बामणालें सांगलें ती कशी पुणे करून घेवन तूं फॉरेन वच म्हूण सांगून जाल्यार फॉरेन वचच्या तोवय शिकनी तिवय शिकनी. तांणी शीत वचून कॅलिकटांत वचून एक एजंट आयले निमगेले आमकां खंय मिडल इस्टांत तुका काम मेळचें साध्य आसूं म्हूण सांगून तुगेले बामणा जायना जाल्यार तुका बेबी सिटिंगा जावका जाल्यार आमी अरेंजमेंट करूं म्हूण म्हळेलें. पळय आतां तूं हिरकून पडचें पळय इंजिनियर्स डॉक्टर्स प्रोफेसर्स आनी कोणूय न्ही असल कामाच्यो ते पळय स्पेशली तातूंत बायल मनशां ती वचची कितले डेंजर आसा म्हूण सांगी न्हू. आतां समज आमी आनी तूं ऑब्जर्व करीत मनावर काम तांतू ही सांगलें कसं म्हणल्यार तुका जावका जाल्यार काम हांव पळयता बेबी सिटिंगाक मस्त आमकां रिक्वेस्ट येता जाय तर म्हणाले एक 4 म्हयन्यान ताणें इन्फॉर्म केलें कुवैटांतू एक फॅमिली आसा त्या फॅमिलीक तांकां बेबी सिटिंगाक जॉइन जावपाक तूं वचच्या तयार आसा म्हूण सांगून सांबोळ कितले म्हूण 10,000 हांगा 2 जाणांक ಒಟ್ಟು केल्यार 6,000 मेळचे तिका एकल्याक 10,000 रुपये आणि खाण जेवण स्टे पर फ्री अशें म्हणून सांगतना 4 जण चेडवांक हांव शिकयता म्हणून ती गेले मनांत केलें.
चेडू आयकलेली नाची माणसोणूच्या ना म्हूण सांग तांणी हटा बसलींची कडी कशी पुडी कन्फर्म तांकां कन्सोल कोरून न्हू तिणें तें कन्फर्मेशन पेटयलें हांव येता म्हूण सांगून न्हू तांणी इन्फॉर्म केलें सो थंय न्हू तांगेलें एक इन्विटेशन येवचें आसा ऑफर लेटर आसा ऑफर हे आमी तूं कितलें सांबाळ दिताची म्हूण सांगून न्हू त्या परस ताणें संबळ केलां हे 2002 नंतर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यान चिकेचे रूल स्ट्रिक्ट केले म्हळ्यार 1990 2000 थंय कसनेचे रिस्ट्रिक्शन नाशिल्ले कोणेय कसने वचून कसने करूं येता 2000 तो परस पळय तांणी एक इमिग्रेशन ऍक्ट म्हूण केलें 1993 इमिग्रेशन ऍक्टान तूं मस्त अमेंडमेंट हाडून घेवन स्ट्रिक्ट केलें व्हिसा दिवका म्हूण जाल्यार हांगा दाखोवन पेटो कावय म्हूण जाल्यार अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफर लेटर दोनीच जावका सांबळ कितले म्हूण क्लियर आसका कोणाल एड्रेस हे जावका गे कोणा ते काम तागेले एड्रेस जावका ते थंयचे एजंट तागेले आनी हांगाचे एजंट 4 जणांले एड्रेसूय जावका तांकां तेन्ना मात्र हांगा दोगी वचच्या परमिशन न्ही जाल्यार DC परमिशन दिना म्हणून अशें पुरो मस्ती केलें ताजे खातीर आमी सादारण एक 10 वर्सां आमी पुरा स्टेट गव्हर्मेंटा लागीं आमी करस्पॉन्डन्स केला कसले तुमी रूल्स करनाशी स्पेशली आनी अशें म्हळ्यार 4 स्टेट एक केरला कर्नाटका गोवा आनी पंजाब पार्ट ऑफ गुजराती पंजाबी तांणी पुरा कॅनडा वचे हांगा येनाची हांगा येवचे पंजाबी हांगा येता ती केरला मॅक्सिमम तशी तांगेलें एक ते डिस्ट्रिब्युशन आसा म्हळ्यार एक थंय चमकल्यार तो आनीक लापून व्हरता तशें पुरो जावन न्हू आतां पंजाबाच्यान मॅक्सिमम वची थंय कॅनडाक अशी जी आफ्रिकाक असेल केन्ना वचचे गुजरातीन अशें पुरो तांगेलें डिस्ट्रिब्युशन आमी पळयलें आसा हांगा केरळाचे मॅक्सिमम कुवैटा म्हळ्यार खंयचे एटलिस्ट मिडल ईस्ट पुरा कंट्रींतल्यान तूं तांणी अशें तांगे मेजॉरिटी सो थंय मेळटा म्हूण सांगेन पुराण लिमगेल तांणी ना ते लायक एजंट आतां गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट केला म्हूण सांगून इतली कळ्ळी मागीर ताणें जायत म्हूण सांगलें ती चमकली बसून घेयन 1 की 2 म्हयने तांणी आज दुड्ड पेटयतली पाय दुड्ड पेटयतली म्हूण सांगेन लाकलेची एका म्हयन्या दुड्ड येयली तांची केचन जाली कसन जाला म्हणटा गेलो टेलिफोनूय ना म्हळ्यार फुडें मोबायल ना आशिल्लें तांणी थंय खंयचे टेलिफोन करता हांगा येतना तेन्ना राखून बशी आसा घंट्या म्हूण सांगून असल पर मस्त आशिल्लो प्रॉब्लेम कम्युनिकेशन खंडीत जायना बारीकच आशिल्लें जावचें थंय तांणी राखून बसल्यांची ती टेलिफोन करता म्हूण सांगून ती कर न्ही म्हूण कूड मुस्ताफा कॅलिकट एजंटाले गेलो जमील तिगेल बाम म्हणून तो थंय चमकलो कसल्याक तुमी करनाची एक कम्युनिकेशन येना तुमी एक पळोवन घेवन कॉन्टॅक्ट करून पळयाची म्हूण सांगून तांकां केलें तेन्ना हांगा एक एजंट कॅलिकटान तूं तशी कुवैटान एक एजंट आसा संपर्क तांणी संपर्क करून तांणी ताजी इन्फॉर्मेशन दिवका थंय करीम बाबू म्हणून तेंचो कुवैटाचो थंय पुरो ताणें कंट्रोल करची ताणें इंडिया केरळा स्पेशली केरळांतून कोण गेल्यार ताणें ताका कॉन्टेक्ट केलें ना ती सौख्य आसा अशें तशें म्हूण सांगलें तें आरकून घेवन स्वल्प समाधान जालें स्वल्प दिवस नंतर एक फावटी ताका रात्री फोन आयलो फोन येतना जमीला उलयता आसा हांव थंय दोकून घेवन काम सोडून घेवन भायर येयला म्हगेलो पासपोर्ट ना म्हगे लागीं म्हाका तें कसन करचें म्हणून गोतना हांव थंय शिरकून पडल्या कसन जाल्लें म्हूण सांगून हो म्हणालो ती वगूगी म्हणली 18 ती उलयली अर्थ इतल्या म्हूण सांगल्यार ती सकाळ 5 घंटे देखून रात्री 12 घंटे थंय म्हाका काम तांगेलें कार धुवचें दवरून तांगेलें रांदप करचें तांगेलें चेडवां करचें पुरा काम करीत हांव एक स्लेव जावन हांगा आसा गुलाम जावन आसा तेन्ना म्हाका ते राबचें जायना आतां म्हाका हुशार येना म्हाका आतां गांवां येवपाची म्हाका हांगा तडसुचाक जायना सांगून तितली कळ्ळी ताका
ताणशी त्या कॅलिकटाला तूं आतां समास म्हूण म्हणलें न्हय आतां ती अशीच म्हणटा आसा हांव कसन करता म्हूण सांगून ताण निमगेलें निमगेल कुठले तो म्हणालो न्ही आमकां इन्फॉर्मेशन भितर ती सम करेक्ट आसा म्हूण सांगून आतां तपास करून पळय म्हणून तेन्ना तांकां एक आयलें कशें म्हळ्यार जमीला हांगा ना त्या घरकड ना म्हणून आतां जमीला फोटो पळयाची आतां ही 4 जणांनी चेडूं हावस हिक्का ऑलरेडी म्हणलेलें तुगेलें बेबी सिटींग म्हूण सांगलें त्याला बेबी सिटींग म्हूण सांग सकाळ तक रात ते पुरा काम करचें म्हूण कसन करचें म्हूण तांकां कळ्ळी मागीर तांणी कसले पूण आसो तूं आमगे बायलेक म्हाका वापस हाडून दिवं का म्हूण सांगलें ताणें म्हणलें ती ना म्हूण सांगलो इतली जातना एक तूं वापस फोन येयलो आतां हांव कोणाक घरकड आसा म्हूण म्हाका गोत ना म्हगेले पासपोर्टूय थंय आसा त्या निमित्त कशी पूण करून तुमी हांगा करीम बाबू लेगी कॉन्टेक्ट करून म्हाका अरेंजमेंट करता तांणी ताका वापस पेटोवका म्हणून तांणी केलें खर्च पुरो दिवका म्हूण सांगता ती खर्च अबाउट 30,000 to 35,000 रुपया तांणी खर्चिलां खंय म्हगेलें परमिशन करच्याक लायसन्स करच्याक पुरा त्या निमित्त त्या पुरो दिवका म्हणटाची म्हूण हो म्हणालो खंडीत दिता हांव कशें म्हण करून दिता जाल्यार करीम बाबू लेगी ताका कॉन्टेक्ट करचें जायना म्हाका म्हूण सांगलें ती इतली ताका गोत ताजे चड गोत ना तो हांव कशें केलें म्हण सांगलें वकील आयला चमकल एकलें मडिकेरीन तूं पण म्हगे बायले हाडोका जाल्यार कसन काम करचें म्हूण सांगलें ताणें म्हणलें आमकां कसन कोणाकय कसन ताजे अनुभव ना उडपान तूं मानव हक्क रक्षणा प्रतिश्ठान म्हूण आसा थंय डॉक्टर शानबाग म्हूण आसा तूं ताका कॉन्टेक्ट केलें हें म्हूण सांगून ताणें टेलिफोन नंबर दिलो आनी आमकां कॉन्टेक्ट केलें कुडे यो पुरा म्हूण सांगलो कुडले आमगेले एक वॉलंटियर कमिटी आसा त्या कमिटीच्यान पुरा बसून घेवन पुरा पळयल्यार रेकॉर्ड्स पुरा करेक्ट आसा डीसीने ऑब्जेक्शन करचें ना कोणें ऑब्जेक्शन करचें ना बेबी सिटींग हें तें पुरा करेक्ट आसा मागीर व्हरलेलें पळयलें तेन्ना एक कसन कळ्ळें म्हूण सांगल्यार थंयचे तांगे करीम बाबू म्हूण सांगून थंयचे एजंट आसा पळय त्या एजंटान दिल्लेलें एड्रेस विंगड जाल्यार ही आतां घरकडचें एड्रेस विंगड तें आमकां थंय कळ्ळें हें एड्रेस चेंज कशें जालें म्हूण सांगून मागीर पळयतना हांगा कॅलिकटाच्या दिलेलें तेन्ना ताणें बेबी सिटींगा म्हूण केलां जाल्यार थंय ताणें अनेक कडेन पटयलां ती बेबी सिटींगाक न्ही आतां पोजिशन कसन म्हूण कळ्ळें आमकां डेफिनेटली गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी स्टेट केरला स्टेट गव्हर्मेंटाले उलोवन घेवन सम करूं येता म्हूण आमकां कळ्ळें जाल्यार ती खंय आसा म्हूण कोत्ता मू तें कशें करचें त्या निमित्त आमी तिका सोदून काडचें एक बारी इम्पॉर्टंट जालें मी वयलें कसन म्हणल्यार आमगेलें एक नेटवर्क फॉर्म जालां तें 1998 दोकून घेवन आमगेलें आसा ताचे 5 वर्स फुडें ह्या इन्सिडंट जावन 5 वर्स फुडें शांतराम गाणेगा म्हूण एक केस जालें तशीच एक कृष्ण पुजारी केस जालें ते पुरा केस जाताना आमगेले पुरा उदयवाणीचे आर्टिकल वाजिल्ले आसा पळय तांणी एक ग्रूप केलें तें गल्फांत अशी ते सौदी अरेबिया कुवायट मागीर दम्माम कट्टार अबुधाबी दुबय प्रति एक कडेन ताजे वॉलंटियर्स ताजे मेंबर्स आमकां खंय कसन जालें आमकां कळत आशिल्लें सो तांकां आमी इन्फॉर्म केलें पण अशी आसा ती ना म्हूण कसन करता हांव सांगलो कुवैटान तूं आमगेले मस्त वॉलंटियर्स ना सर जाल्यार आमी आमगेले ग्रुपाच्यांक एक अलर्ट करून घेवन पळयताची म्हूण सांगून साधारण एक 12 जन वॉलंटियर्स हिका सोदच्याक एक वार सोदल्यार ही ना तांणी प्रति एक कॉर्नरार वचून पळयलें ते युजली कशें म्हूण सांगल्यार त्या काळार मोबायल ना जाल्यार एक केरलाइट्स आसा पळय तांगेलें टेलिफोन बुथ्स आसा त्या टेलिफोन बुथार प्रत्येक कडेन निमून येयली तांणी असेल एक फोटोग्राफ दाखोवन घेवन असेल कोणी आयल्या शिवाय म्हणून एक टेलिफोन बुथाच म्हणलो ही हांगा आशिल्लो त्या टेलिफोन बूथ एम्बेसीला गेशे ही हांगा आयली तिणें तिगे लागीं तिणें आमकां परत सांगलें सांगून जाल्यार तिका
तिला दुडूय नाशिल्लो कसं नाही नाशिल्लो जाल्यार आमी हेल्प करता म्हणून सांगलें जाल्यार ती कसं म्हणून चमकली ताका निमित्त ती थंय आसा म्हूण कळ्ळें अरावंड ऍटलिस्ट थंय आसा म्हूण कळ्ळें आमी कसं केलें म्हणून सांगल्यार आनी एक रूट घेतलें कुवैत समाचार म्हणून एक हें आसा एक वेबसायट आसा वेबसायट तेन्ना वेबसायट स्लोली डेवलप जाला 2003 तुवें त्या परस स्लायटली वेबसायटार पुराय येता सुरू जाला सो आमी तांतू गेलें मागीर गल्फ न्यूजान तुवें एक आर्टिकल पब्लीश केलें पब्लीश करून पळय असल चिल्ली खंय न्हू तुमकां मेळ्ळ्या म्हणून जाल्यार कुवैटा दाखोवन ती भायर येयली कित्याक म्हळ्यार आमी कुवैट आनी दाखोवन पळयलां ते खंयचे तिका विसा दी न्ही पासपोर्ट तुगेले कसले तेगेले पासपोर्ट ना तेन्ना ती भायर वचचें ना तेन्ना कुवैटान तूं हें आसा सगळें आयलें आनी ते इंग्लिशान आमी पब्लीश करलें ती एक मलयाळमान पब्लीश केलें आनी एक हिंदी आशिल्लें तांतूय पब्लीश केलें इंग्लिशान पळोवपाक कळ्ळें तांकां कळतना तेंच्या जनाक अशी आमगेले तितले प्रयत्न सो हें पुरो जेन्ना इंडियन्सान पुराय वाजिलां तेन्ना मागीर कसलें माळकी म्हूण सांगून पळया म्हूण सांगलो मीन वयलं हांगा आमी प्रती एक कितलें तयार केलें म्हूण जाल्यार म्हळ्यार तेन्ना आमकां इंटरनेटाचें तितलें ह्या इतलें डेवलप जायनाशिल्लें आतां पळय जसिंता केसांत आमी डेवलप जातना ती ना म्हळ्यार कुडली आसा पळय विदीन 48 hours आमी तिगेलें काम करचें स्पॉट समेत इंटरनेटा लोकेट केलां हांगा आमकां तशें कसलें करूं जाय न्ही जाल्यार खंय कितें आसा म्हूण खंय म्हणून गोतना समज खाल्ल्या की जेवणा की कसं म्हणून गोतना सांगून घरा भितर आसगी भायर आसगी रोड सायड आसगी तावय गोतना तेन्ना एक न्यूज केली कसं म्हणून ते करीम बाबूक ती मेळ्ळ्या म्हणून करीम बाबू म्हणून थंयची एजंट ताण तिका मेळून घेवन वापास वचून तेच घर कडेन सोडल्या म्हणून इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन आयलें आमकां म्हळ्यार थंयचेची स्पेशली टेलिफोन बुथार केरलाइट्स आसा पळय तांणी इन्फॉर्मेशन दिलें तांकां करीम बाबू गोच आसा तांणी सांगलें ती मेळ्ळ्या म्हूण सांगून आसा ती थंय वचून सोडल्या म्हूण सांगून थंय गेले कुडे तिका कंडापटी तांणी मारच्या सुरू केलें आनी तिका पडटा मस्तूचे हें तें पुरा म्हाका हुशार ना म्हाका उठच जायना म्हणून सांगलें ती अशें केलां म्हूण सांगून आमकां पुरो न्यूज येयलें तेन्ना आनीकय टेन्शन कसन करचें म्हूण कळ्ळी आनी कशी फुडें तिका इंडियन एम्बॅसीक वचचें जालें म्हूण जाल्यार तेणी कसलें गरयत आशिल्लें म्हूण सांगून मागीर अपास इन्वेस्टिगेशन करून पळयतना आमकां कळ्ळें इंडियन एम्बॅसी ऑलरेडी तिणी कॉन्टॅक्ट जाल्ली जाल्यार इंडियन एम्बॅसी ऑफिसर्सान तिका कसलें सपोर्ट दिनी तितलें कळ्ळें इतलें पुरा जातना काय अबावट 20 दीस जाले आमकां 20 दिवसांतूं आमकां कितलें कळ्ळें म्हणटा इंडियन एम्बॅसी आयली हें म्हणून आमी स्टेट जावन यशवंत सिन्हा म्हणून एकलो आशिल्लो आमगेलो एक्सटर्नल अफेअर मिनिस्टर ताका कंप्लीट रिपोर्ट जालो म्हळ्यार इंडियन एम्बॅसी कुवैट तांणी अशी तिका कर न्ही म्हूण सांगून ताची मिगल प्रश्न आशिल्ले इंडियन एम्बॅसीन कसाला तिका सहाय करनी न्ही त्या पुरो आमकां मागीर म्हळ्यार आतां तितले कम्युनिकेशन्साची ईमेल आयलां तितलेंशी इंटरनेट आयलां तितलेंशी तितलें कम्युनिकेशन म्हळ्यार आमी दाखोवन ताचे फुडें आमी कागद बरोवन जाता आशिल्लें आतां एटलिस्ट आमकां कसं एक ईमेल म्हूण सगळें आसा कसं बग्गी पावता म्हूण एक झलपपणी एक भरवस बरोबर ते ईमेल सादारण आयलां आमकां तांगेले पुरो ईमेल गोत आशिल्ले आमी ते पळयले तेन्ना एक कन्फर्म जालें कसं म्हूण सांगलें ती वापास थंय पावल्या म्हूण सांगलें घराक पावल्या म्हूण सांगून जाल्यार आमकां विंगड सोर्स आमगेल्या सोर्सान कळ्ळें म्हणून जाल्यार तिका थंय कश्ट आसा म्हूण सांगून इतलें जातरी आमकां एक कसं म्हूण सांगलें ती जिवंत आसा म्हूण कळ्ळें आतां थंय दाखोवन भायर हाडची कशी हें त्या पुरा आमी कॅलिकटा वचून डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटा लागीं DC लागीं पुरो उलयलीची आनी कशी म्हूण सांगलें आतां बरलें कहाणी आमी कसं म्हूण सांगलें आमी ते मागीर पळोवया आतां आमगेली एपिसोड एंड जाता म्हणटना तुमी कसो एक सस्पेन्स दवरला म्हळ्यार आतां ती वांचून आसा म्हूण कळ्ळें तिका म्हापशें हाडटा गी ना गी तिका थंय कसो नमनेचे समस्या जाले तिका शारिरीक जावन तांणी हिंसे केल्ली वेळ त्या पुरो आमकां कसले एक म्हळ्यार मस्त प्रश्न आसा आतां तुमी ह्या पॉइंटार राबयल्यार आतां वार्ताय राखचे भारी कश्ट जाता म्हणून हांव तें कसं म्हळ्यार आनी मुखार सांगचें आनी मस्त आसा हें खाल इंट्रोडक्शन मात दिलेलें
कशी ती रेस्क्यू केली थंय करून म्हणून सांगून असं पळय ते मुखार पळय ते आम्ही मुखार पेसुडे पळय आता आमगेले एपिसोड 33 उपाख्यान भारी एक कुतूहल आमगेल मनान तू हाडोन उबे हाडोन त्या पॉइंटार रबला म्हणल्यार आता जजमेंट कसं जाता हक्का हिक्क जमिलाक त्या कष्टा सकून भायर काडूक ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फाउंडेशन कशें तांगेले एक योगदान दिता म्हण पळोवच्याक आमगेल मुखावयले उपाख्याने पळोवका आत्ता आज आम्ही जमिला पार्ट 1 या जमिला केस भाग 1 आम्ही हांगा मुक्ताय करताची इतले आमकां जमिला विशयारी माहिती दिले डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभागाक हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. नमस्कार. तशीची मुखावयली उपाख्याने पळोवका तुम्ही इत्या म्हणल्यार हाजी नंतरावयली काणी कसली आणि ती कशी समस्या समाधान पळयताची म्हणून कळका जाल्यार तुम्ही मुखारचे उपाख्यान पळोवका म्हूण सांगून सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.